बँकांतली फटवणूक, जमीन हडप प्रकरणां, चढ व्याज दिवपाची आस्त दाखोवन केल्ली फटवणूक, नोकरेच्या नांवान केल्ली फटवणूक ह्या सगळ्या प्रकरणांची पुलीस खोलायेन आनी योग्य प्रकारान चौकशी करता. सरकारा नांवान केल्ले म्हण लोक आतां कागाळी दाखल करतात. सगळ्यांचेर पुलीस योग्य ती कारवाय करतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. एक गजाल आसा की वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हे सुरू आसा पळय, फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचे ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. ते सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जी आहा पळय हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स त्या गोष्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तर ते आनी एक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो, म्हापसा आनी एक कोणी तरी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला, परत आज आमी आतां पेपरार वाचतलो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण तरी आसा. हे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या. आमी लोकांक आवाहन केल्या परत सगळे कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या. त्याची हे कोणूच जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान सुटचें ना. कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केला, एक केस एकटो येयना. आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हें प्रूव जालें. कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली, ताच्या उपरांत आयज सकाळ 17 जाणांनी केसी फायल केल्ली आसा. पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट आहे खंयसरूच खंयच्याच गजालीचे पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट अजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीच्या बाबतींत, एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस. तुका एकट्याक धरून भितर उडयलो बरें, तूं आनी वेगळीच पळयतात. कॅबिनेटान वेरियस इश्यूजचेर डिस्कशन जाता. कारण कॅबिनेट जेन्ना मेळटा तेन्ना कॅबिनेटांतले अजेंडा पास जातात, बट सरकारांतले वेगवेगळे विशय जे आसता पळय त्या सरकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर डिस्कशन जे आसा तें रुटीन जायत आसता. धरलो मरे ते एकट्याक, एकटो इंजिनियराक धरलो, अजूनय अशें आसल्यार सगळ्यांक